भगवंती मर्यादा वचमये अम्मा पत्क्यांकाते विनतिका राता निमच्या मरणाचे गळे नमान मरिये कृपेन मरुले सुमी तुझे संगता श्रॅमी तरी तू सदैव आणि सदैव पॉल तुझे कुशी चेंजेस भगवंती मर्यादा वचमये अम्मा पत्क्यांकाते विनतिका आता निमच्या मरणाचे गळे नमान मरिये कृपेन मरुले सुमी तुझे संगता श्रॅमी तरी तू सदैव आणि सदैव पॉल तुझे कुशी चेंजेस भगवंती मर्यादा वचमये अम्मा पत्क्यांकाते विनतिका राता निमच्या मरणाचे गळे नमान मरिये कृपेन मरुले सुमी तुझे संगता श्रॅमी तरी तू सदैव आणि सदैव पॉल तुझे कुशी चेंजेस भगवंती मर्यादा वचमये अम्मा पत्क्यांकाते विनतिका आता निमच्या मरणाचे गळे नमान मरिये कृपेन मरुले सुमी तुझे संगता श्रॅमी तरी तू सदैव आणि सदैव पॉल तुझे कुशी चेंजेस भगवंती मर्यादा वचमये अम्मा पत्क्यांकाते विनतिका राता निमच्या मरणाचे गळे नमान मरिये कृपेन मरुले सुमी तुझे संगता श्रॅमी तरी तू सदैव आणि सदैव पॉल तुझे कुशी चेंजेस भगवंती मर्यादा वचमये अम्मा पत्क्यांकाते विनतिका आता निमच्या मरणाचे गळे नमान मरिये कृपेन मरुले सुमी तुझे संगता श्रॅमी तरी तू सदैव आणि सदैव पॉल तुझे कुशी चेंजेस भगवंती मर्यादा वचमये अम्मा पत्क्यांकाते विनतिका आता निमच्या मरणाचे गळे नमान मरिये कृपेन मरुले सुमी तुझे संगता श्रॅमी तरी तू सदैव आणि सदैव पॉल तुझे कुशी चेंजेस भगवंती मर्यादा वचमये अम्मा पत्क्यांकाते विनतिका आता निमच्या मरणाचे गळे नमान मरिये कृपेन मरुले सुमी तुझे संगता श्रॅमी तरी तू सदैव आणि सदैव पॉल तुझे कुशी चेंजेस भगवंती मर्यादा वचमये अम्मा पत्क्यांकाते विनतिका आता निमच्या मरणाचे गळे महिमा बाप्पा कणी पुत्ता कणी पवित्रात्म्या जसे आधी जसे आता आणि सदा सर्वता जेसू आमची पातका आमका बोक्षी येम कोंडाच्या उजांतले आमका निवार सोमे सत्म्या सडकन तुझी काकुलटीची अधिगज आसल्या सरगार वन पाय ससना सोविशेव सर्वेस पोराता कालाबय आणि निरंतर प्रकाश ताचेर पांकय ससना सोविशेव सर्वेस पोराता कालाबय आणि निरंतर प्रकाश ताचेर पांकय सोतो मिस्तेर सुमी जेसू कालवार परतार पुरी सोनेता आमच्या बापा सरगींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझे कुशी सरकार जाता तसेच संवसारान आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार मान मरिया कृपेन भरलेले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव पॉल तुझ्या कुशीचे भगवंती मरिये देवचमये अम्मा पापयांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिया कृपेन भरलेले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव पॉल तुझ्या कुशीचे भगवंती मरिये देवचमये अम्मा पापयांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी नमान मरिया कृपेन भरलेले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे भगवंती मरिये देवचमये अम्मा पापयांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी नमान मरिया कृपेन भरलेले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे भगवंती मरिये देवचमये अम्मा पापयांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी नमान मरिया कृपेन भरलेले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव पॉल तुझ्या कुशीचे भगवंती मरिये देवचमये अम्मा पापयांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी नमान मरिया कृपेन भरलेले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव पॉल तुझ्या कुशीचे भगवंती मरिये देवचमये अम्मा पापयांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी नमान मरिया कृपेन भरलेले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव पॉल तुझ्या कुशीचे भगवंती मरिये देवचमये अम्मा पापयांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी नमान मरिया कृपेन भरलेले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव पॉल तुझ्या कुशीचे भगवंती मरिये देवचमये अम्मा पापयांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी नमान मरिया कृपेन भरलेले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव
आणि सदैवी पोळ तुझ्या कुशीचे भगवंती मरिये देवाचे मये आम्हा पापियांका खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी पोळ तुझ्या कुशीचे भगवंती मरिये देवाचे मये आम्हा पापियांका खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र जसे आधी तसे आता आणि सदा सर्वता आमेन. ये मोजा जेसू आमची पातका आमका मोक्षी येम कोंडाच्या उजांतले आमका निवा सोमे सत्म्या सडक तुझी काकुलटीची अधिगर आसल्यांग सरकार वन पाय ससना सोविशे सर्वेस पोराता कालाभय आणि निरंतर प्रकाश ताचेर पांकय ससना सोविशे सर्वेस पोराता कालाभय आणि निरंतर प्रकाश ताचेर पांकय. पण सोमीसेर सोमी जेजू कुर्सारून कळून आपल्या मायमुखा प्राण करता. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारान. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचे सुकलेले बक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आणि आमकां तळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन मरुले सुमी तुझे संगता श्रामी तरी तूं सदैव आणि सदैव पोळ तुझे कुशी चेंजेस. भगवंती मरिये देवाचे मये आम्हा पत्क्यांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे गळे. नमान मरिये कृपेन मरुले सुमी तुझे संगता श्रामी तरी तूं सदैव आणि सदैव पोळ तुझे कुशी चेंजेस. भगवंती मरिये देवाचे मये आम्हा पत्क्यांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे गळे. नमान मरिये कृपेन मरुले सुमी तुझे संगता श्रामी तरी तूं सदैव आणि सदैव पोळ तुझे कुशी चेंजेस. भगवंती मरिये देवाचे मये आम्हा पत्क्यांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे गळे. नमान मरिये कृपेन मरुले सुमी तुझे संगता श्रामी तरी तूं सदैव आणि सदैव पोळ तुझे कुशी चेंजेस. भगवंती मरिये देवाचे मये आम्हा पत्क्यांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे गळे. नमान मरिये कृपेन मरुले सुमी तुझे संगता श्रामी तरी तूं सदैव आणि सदैव पोळ तुझे कुशी चेंजेस. भगवंती मरिये देवाचे मये आम्हा पत्क्यांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे गळे. नमान मरिये कृपेन मरुले सुमी तुझे संगता श्रामी तरी तूं सदैव आणि सदैव पोळ तुझे कुशी चेंजेस. भगवंती मरिये देवाचे मये आम्हा पत्क्यांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे गळे. नमान मरिये कृपेन मरुले सुमी तुझे संगता श्रामी तरी तूं सदैव आणि सदैव पोळ तुझे कुशी चेंजेस. भगवंती मरिये देवाचे मये आम्हा पत्क्यांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे गळे. नमान मरिये कृपेन मरुले सुमी तुझे संगता श्रामी तरी तूं सदैव आणि सदैव पोळ तुझे कुशी चेंजेस. भगवंती मरिये देवाचे मये आम्हा पत्क्यांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे गळे. नमान मरिये कृपेन मरुले सुमी तुझे संगता श्रामी तरी तूं सदैव आणि सदैव पोळ तुझे कुशी चेंजेस. भगवंती मरिये देवाचे मये आम्हा पत्क्यांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे गळे. नमान मरिये कृपेन मरुले सुमी तुझे संगता श्रामी तरी तूं सदैव आणि सदैव पोळ तुझे कुशी चेंजेस. भगवंती मरिये देवाचे मये आम्हा पत्क्यांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे गळे. महिमा बाप्पाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसे आधी जसे आता आणि सदा सर्वता. ये मोजा जेसू आमची पातकां आमकां मोक्षी येम कोंडाच्या उजांतले आमकां निवा सोमे सत्म्या सडक तुझी काकुलटीची अधिगज आसल्या सरकार वन पाय ससना सोविशे सर्वेस पोरा ताका लाभय आणि निरंतर प्रकाश ताचेर पांकय ससना सोविशे सर्वेस पोरा ताका लाभय
आणि निरंतर प्रकाश ताचेर पांकय. नमारणी काकुटीचे माये नमन आमच्या जुवा अमृत आणि भरोशा तुका आम्ही मुलं मारता आम्ही परदेशी वेचीन बाळका या दुकानच्या कोणांद असता अस्कार उस्कार सोन आम्ही तुका रुदान करता तर तू आमचे शेकय ते तुझे काकुटीचे दोळे आमचे वेर परते आणि या परदेशा उपरांत तुझे कुशीचे सदैव पोट जेजूक आमकां दाखय. ये दयाळी ये मगाळी ये दुलोबी ओंकारी भाग्यवंती देवाचे मयमा पसो विनाती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्या कामे पावसांच्या गते पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे.
संसाराक हांव लोकतो गेलो तुका सांडून तूं आतां पडलो संसाराक हांव लोकतो गेलो तुका सांडून तूं आतां पडलो घे म्हाका सोम्या परतून तूं घे म्हाका घे गोपाळ तुज्या शांतवणी हांव बसतां उतर हांव आयकतां कुशीक जाता शांतपणी हांव बसतां उतर हांव आयकतां कुशीक जाता घे म्हाका सोम्या परतून तूं घे म्हाका घे गोपाळ तुज्या मुखामोडते तुजे नाका सोम्या काडचे म्हज्या अज्ञा वयले मुखामोडते तुजे नाका सोम्या काडचे म्हज्या अज्ञा वयले घे म्हाका सोम्या परतून तूं घे म्हाका घे गोपाळ तुज्या सासणी विशेम लागून प्रकाशाची फांकण तुज्या गोपाळ आपण सासणी विशेम लागून प्रकाशाची फांकण तुज्या गोपाळ आपण घे
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्यासो एकवट तुमचे सोवे आसू. तुमची सोबे आसो. मोगाळ भाव भयणीनो, देवा दिन याजाक जेराल्ड पिंटो आमचे मदलो साबार कश्ट उतरोवन आज सोम्याच्या राजा कुशीन भायर सरून गेला. ताका आमी आदेवस म्हणूंक आयल्या. ह्या संवसारांत आसतना ताणें जायत्या लोकांची सेवा केल्ली. देवाचें उतर परगटून सक्रामेंत वांटून बाचेवेची वाट दाखयल्ली. जें तो पातयेल्लो तें आज ताकाच लाबोवन दी म्हणून आमी मागया. ताच्या दुखेस्त कुटुंबाच्यांक, ताच्या भावांक, भावाच्या कुटुंबादारांक, सक्तांक आमी बुजावण पटयता. देव तांकां ताचे मारिफात, ताचे विनवणे मारिफात सर्गींची आशिर्वादांय धाडून दिवन मागता. आमच्या भावाचे सर्व अस्कतकाय पथकांचो आमी बोगसून दी म्हणून ह्या मेसा वेळारय मागया. तशेंच आमच्या पथकांचो उडास करया. हांव पातकी आनी तुमकां बाबा भयणीनो सुगुन्या उसरून सांगता. मनाक चिंतून तोंडार विसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. मोजो अपराध, मोजो बोड अपराध. ह्या बसूक देवस्थानांत संपार मरी सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो तुजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. मोगाळ बापा जेराल्ड तुज्या साकराक ह्या संवसारांत याजकपणाचें मणयारपण दिवंक तुका बरें दिसलें. ताका आतां सरगार महिमेवंत करून त्याच मणयारपणाचें इनाम दी म्हण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सां पावलान रोमागरांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. बाबा भयणीनो, आमचे मदलो कोणूच आपणा खातीर म्हूण जियेना वा आपणा खातीर म्हूण मरना. आमी जियेतां जाल्यार ते सोम्या खातीर, आमी मरतां जाल्यार तेय सोम्या खातीर. तशें आसता जियेल्यारी मेल्यारी आमी सोम्याचीच. कित्याक जिवंत आसल्ल्यांचो आनी मेल्ल्यांचो आपूण सोमी जाय म्हूण क्रिस्त मेलो आनी जिवंत उठलो. आमकां सोमेस्तांक देवाचे निते सादरे हुचेर सर्तेक रावोंक आसतलें. पवित्र पुस्तकीस बरोवन आसा अशें म्हणटा सर्वेस्पर, हांव जिवंत देव, हर एकलो म्हजे हुचेर दिंबियांनी सरपडटलो आनी हर एकलो आपलो ताळो उबान देवाक वाकणटलो.
तर आमी हर एकल्यान देवाक आपापले लेख दिवचे पडटले. देवाचे उतार हे. सवे आसूं जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. त्यावेळी जेजून लोकांक म्हळें, बापान म्हजे अधीन केल्लें सगळें म्हजे सरशीन येतलें आनी म्हजे सरशीन येतल्याक हांव केदींच पयस करिचो ना, कित्याक हांव सर्गींत हांव देंवन आयलां म्हजी खुशी करूंक न्हय, बगार म्हाका धाडलेल्याची खुशी करूंक. म्हाका धाडलेल्याची खुशी ही ताणें म्हज्या अधीन दिल्ल्यांतल्या एकल्याक सयत हांवें होगडायनाये, बगार निमाण्या दिसा तांकां हांवें जिवंत उठयचय म्हूण. पुताक देखतेल्या आनी सत मानतल्या प्रती एकल्याक सासणीक जिवीत मेळा जाय.
हीच म्हज्या बापाची खुशी. हांवूय तांकां निमाण्या दिसा जिवंत वटयतलो. देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. आयच्या पयल्या वाचपांतलीं सुरवेचीं उतरां तुमी आयकल्लीं आसतलीं. सान पावलो रोमाकारांक बरोवन म्हणालो, आमचे मदलो कोणी आपणाकच ह्या आपणा खातीर म्हणून जियेना, ह्या आपणा खातीर म्हणून तो मरना. आमी जियेतां जाल्यार तें सोम्या खातीर आनी आमी मरतां जाल्यार तेंय सोम्या खातीर. आज ह्या उतरांचो इल्लोसो नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करचें. जिवीत देवान आमकां दिल्लें एक वर्तें देणें. आमकां हर एकल्यांकी देवान तें देणें दिलां. फादर जेरी 72 वर्सां ह्या संवसारांत जियेलो. तांतलीं 43 वर्सां 43 इयर्स एक याजक जावन ताचें जिवीत ताणें सोम्याक समर्पण दिलें मात्र न्हय, ताची सेवा ताणें लोकांक दिली. ह्या संवसारांत जियेतना ताचें जिवीत ताणें सोम्याक समर्पण दिल्लें देखून सान पावल रोमाकारांक बरोवन परत्यान आमकां सांगता, पवित्र स्नानांत जो कोण क्रिस्ताक एकवडटा तो सोम्या सांगाता सासणाच्या जिविताकी उठतलो. देखून आमच्या जिवितांत आमी कितलीं वर्सां जियेल्या म्हणलें मुख्य न्हय, पूण ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना त्या जिविताच्या दिसांनी आमी कितें केलां तें गरजेचें. देखून आमच्या जिविताचेर आज हर एकल्यांनी आमी एक दिश्ट घालूंक फावो. आमचे मदलो कोणूच आपणा खातीर म्हणून जियेना, ह्या आपणा खातीर म्हणून मरना. तशें म्हळ्यार आमचें जिवीत पेल्या खातीर, हर एकल्याचें आमचें जिवीत पेल्या खातीर जावन आसा. कन्नडाचो कवी एकलो म्हणटा, तनಗಾಗಿ ಅರಳುವುದು ಹೂವಲ್ಲ, ತನಗಾಗಿ ಬೆಳಗುವುದು ದೀಪವಲ್ಲ, ತನಗಾಗಿ ಬಾಳುವುದು ಬಾಳಲ್ಲ. एक फूल आपणा खातीर म्हणून तें फुलना, तें फूल फुलल्या वरवीं हेरांक संतोश दिता, तृप्ती दिता, समाधान दिता. एक वात, एक दिवो आपणा खातीर म्हणून तो पेटना, तो पेटोवन जळोवन वेत आसतना थंय आसल्या सट्टांकी उजवाड दिता. तशेंच तुजें आनी म्हजें जिवीत, मनशाचें जिवीत तनಗಾಗಿ ಬಾಳುವುದು ಬಾಳಲ್ಲ. आमी हर एकलोय एका ना एका रितीर सोम्या खातीर आमी जियेता आनी पेल्या खातीर आमी जियेता. हें आमच्या मतींत आमी बरें कसोवंक जाय. देखून आयच्या वांजेलाच्या वाचपांतलीं जेजूचीं उतरां, पुताक देखतेल्या आनी सत म्हणटल्या प्रती एकल्याक सासणाचें जिवीत मेळा जाय, ही बापाची खुशी. पुताक देखतेल्या आनी सत म्हणटल्या दोन संगती हांगासर आटापून आसात. पुताक देखचें आनी सत म्हणचें. आनी देखून आमच्या जिवितांत ह्यो दोन संगती, एक पयलें आमी पुताक देखचें या सत म्हणचें खंयसर. आमी केदाळा मिसाक येता आनी त्या मिसा वेळार येवक्रिस्तांतल्या जेजूक सेवता, ताचें उतार आमी आयकता, त्या वेळार जेजूक आमी भेटता, ताका देखता आनी ताचें सत म्हणटा. उपरांत आमी भायर वेता आनी हेरां सांगाता आमी जियेत आसतना सोम्यान सांगिल्लीं तींच उतरां आमी उडास दवरचीं. मातेवाच्या वांजेलांत 25व्या अध्यायांत, हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका खावंक दिलें, हांव तानेल्लो तुमी म्हाका पियोंक दिलें, हांव उक्तो आसलो तुमी पांगरोवंक दिलें. आनी तो सांगून तो मुखार वेता आनी म्हणटा, म्हज्या ल्हाना भावांक या भयणीक तुमी कितें केलें तें म्हाका तुमी केलें म्हणून. हांगासर मिसाक आयिल्ले आमी जेजू थंय एकवडटा, ताका आमी देखता, ताका आमी स्विकार करता. उपरांत भायर गेल्ले आमी पेल्या थंय जेजूक आमी देखूंक जाय. कांय एक बुजवणेचें उतर, कांय एक समाधानाचें उतर,
कांय एक बरें उतर आमी पेल्याक थंय उलयता तर तें आमी ताका न्ही बगार ताचे थंय आसल्या जेजूक आमी समाधानाचें उतार उलयता देखून म्हज्या ल्हाना भावा भयणीक थंय तुवें कितें केलें तें म्हाका केलें म्हणटा जेजू. देखून आमच्या जिवितांत आमी हर एकल्यांनी दोन संगती उडास दवरच्यो. एक मीस आनी मागण्या मरिफात सोम्या थंय एक व्हरचें आनी एक आमच्या दिसपडत्या जिवितांत पेल्या थंय बरो संबंद दवरचो, बऱ्यापणान आमी जियेवचें आनी अशें आमी क्रिस्ता थंय त्या मरिफात एक व्हरचें. देखून तनगागी बाळूदू बाळल्ला आमचें जिवीत सोम्या खातीर आनी पेल्या खातीर आमी जियोंक आसा. एक बापय ताचें जिवीत ताच्या बायले भुरग्यां खातीर जियेता जाल्यार एक आवय ताचें जिवीत पती आनी भुरग्यां खातीर जियेता जाल्यार एक याजक सोम्या खातीर आनी लोकां खातीर जियेता जाल्यार आमी हर एकल्यांनी देवा थंय आनी पेल्या थंय एकवटून जियोंक प्रयत्न करचें. बापजेरी ह्या संवसारांत आसतना एक याजक जावन ताका बापान देवान नमयारलो आनी एक याजक जावन ताणें हजारांनी मिसां भेटयलीं. हजारांनी कुमसारां आयकोन बोक्साने ताच्या मरिफात देवान दिलें. देवाचें उतर गेल्ले गेल्ले कडेन ताणें प्रसार केलें. कितल्यागीय लोकांक कुमगार दिलो, कितल्यागीय घरांनी भेट केली, कितलींगीय गरबेजमेंतां केलीं, कितलींगीय मोरणां केलीं. अशें एक याजक जावन कितें ताणें करीचें आसलें तें ताणें केलां. देखून आज खंडीत जावन तो बापाच्या घरा आसतलो. सामातेव परतून ताच्या वांजेलांत 25व्या अध्यायांत तेंचो उतरां म्हणटा, शाबास बऱ्या आनी पातयेनेच्या साकरा, ल्हान संगतींनी तूं विश्वासी म्हणून तुवें दाखयलें. देखून व्हड संगतीची जबाबदारी हांव तुका दितलो. ये आनी तुज्या दणयाच्या संतोशांत वांटेली जा. खंडीत जावन ताणें केल्ल्या त्या समर्पीत जिविता खातीर, ताणें केल्ल्या त्या मोगा खातीर, दाखयिल्ल्या बरेपणा खातीर देव ताका सासणाचें इनाम फावो करूं दी. मनीस संवसारांत जियेत आसतना कोणी तो आसूं दी अस्कत कांय म्हणली आसा. जर बापजेरीन कांय चुकी केल्यात जाल्यार देव ताका बोगसून दी आनी सासणाचें जिवीत ताका फावो करूं दी म्हणून ह्या मिसा वेळार प्रत्येक जावन आमी मागया. ताच्या कुटुंबाची दुखेस्त हांगासर आसात तांकां देव बुजावान पाठोवन दी. कुटुंबाचो ताका मस्त मोग आसुल्लो देखून तांकां सगळ्यांक देवा लागीं मागून आशिर्वादांचो दान दिवन दी. आनी आमकांय सर्वांक एक बऱ्या जिविताचें करपाक आमी सोम्या खातीर आनी पेल्या खातीर जियेवंक आमकांय देव आदार दिवन दी म्हणून आमी मागया. उबी रावया. आमची प्रार्थना सोम्या मुखार भेटया. जीवदातर देवा, तुज्या पुता जेजून आपल्या कश्टां मोरणां आनी जिवंतपणा वरवीं उगडापे केल्ल्या सोडवणेचो गूट शिकोवच्या पाप सैबाक सर्व गवळ्यांक, याजकांक, धार्मिकांक तूं राख आनी सांबाळ. पवित्र सभेंत ही शिकोवन फळदायक जावं म्हूण मागता हांव. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. अमर देवा, तुज्या वावरा शेतांत निस्वार्थी सेवा दिवन अंतरलेल्या सर्व आमच्या दियेसीच्या गवळ्यांक आनी याजकांक तुज्या महिबे बरीत जिणयेंत वांटोला बय. तुजे सांगाता तांणी ससनाक जियेशें कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. कुरपे दातारा, तुजेर बरवसून आनी तुजो याजक जावन आपली सेवा ह्या दियेसीजींत दिवन मरण पावुल्ल्या आमच्या याजक बापा जेराल्ड पिंटोचेर तुज्या महिमेचो प्रकाश फांकय. ताच्या सेवेतय तूं दयाळ जा आनी ती मेसवून घे म्हूण आमी मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बुजवणेच्या बापा याजक बापा जेराल्ड पिंटोच्या मरणातय दूख भोगच्या ताच्या कुटुंबाक आनी ताणें सेवा दिलेल्या लोकांक तूं आदार जा. तांचे सवे रावून तांचे मागणे आयकून घे म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. धन्या देवा, आज मरणाच्या रितीक
हजार जाल्ल्या सर्वांक तूं तुज्या मोगान सांबाळ. जिणयेंत संतोष मोतीक समाधान दिवन तांकां तूं दादोसकायेन बर म्हूण मागता हांव. बाबा आमचें मागणें आयक. सर्गींच्या बापा तुज्या मुखार दवरलेली प्रार्थना आनी आमच्या काळजांत आसची हेर सगळीं तुका समर्पिता हांव. जें कितें आमकां गरज आसा तें तुज्या दयेन लबय तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात. आमेन. पान 123 123 C61. जीवन मुझे सोनिया मोते देने माता संसारिया पैना सामे करे बलिदान पाकी जिने मौजे जीवन मुझे सोमिया मोते देने माका संसारिया पैना सामे करे बलिदान. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात. सर पदवेदार देवा, जेराळ तुज्या याजकान जेजूचे गूट संभ्रम म्हणून ताचें जिवीत आमकां ह्या गुटांनी मेळाशें केलें. हो यज्ञ तुका भेटोवन ह्या तुज्या साकराक जेजूचे मायमेवंत मुखामळ पळोवंक आनी दैवीक जिविताचे संपूर्णायेन दादोशी जावंक फावो कर म्हण आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. मरणांतलो जिवन जाल्ल्या जेजू वरवीं आमकांय बागी पुनर्जिविताचो बरवो सोवो देलो. मरण कोणाकच सुखना म्हूण आमकां दूख भोगता, तरी अमर जिविताची बासावणी आमकां बुजवण दिता. सर्वेस्परा तुज्या भावार्थ्यांचें जिवीत सराना तें बदलता. हे संवसारांतलें बिडार मोडोवन वेता आनी सर्गार सासनोचो निवास तयार जाता. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदाळबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Oh
तुका जय जय सर्गी तुका जय जय. बापा कोरोस तुम पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta sogutu pergatuya. Sumya Jesu tujhe maran ami samaranta tujhe guna jeevan po ami परगडता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आमी अत्रेकता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आमी अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेलां समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुज्या साकरा जेरी याजकाची काकूट कर, ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपण वेलोय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर तो मेलो, तसोच ताचे बराबर तो पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवो धरून मेल्यान ती आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांवकार मरिये देवाचे माये सांगाती तिचो पती भगेवन जुजे भगेवन दमदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर्घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं.
आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडोणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बोरवोशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ. तुमची येता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे लाभल्यान ती सुभागी. पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. पानिक शिंबा विनोद 192 D88. पुत्रा प्रकार जीएमच्या
उंडो तुवें मोडलो मासांतो बदल्लो खालसिंतलो दाकारोस रगत जायशें केलो जिविताचो उंडो जालो खुर्सार भेटो दिलो आमची आत्मे खाणिल्या आमचे आत्मे भुकेल्या जेजू तुका सेवच्या काळजान ओडत्रिगान राखून आसा उड्या रुपान येवून सोम्याची भूक थांबोवन दयाळाये जियेन आमकां करपा लाबोवन एकवटाची हातेरां जावन आमची कुटुंबां सोबत आमची आत्मे गाणिल्या आमचे आत्मे भुकेल्या जेजू तुका सेवच्या काळजान ओडत्रिगान राखून आसा आमचे आत्मे गाणिल्या आमचे आत्मे भुकेल्या जेजू तुका सेवच्या काळजान ओडत्रिगान राखून आसा मोजेशी येता तो केदीस बुकेन सोना म्हाका जगमाता तो केदीस ताणें सोना जेजू तुज्या पुत्रा प्रकार जियेम जगाशेता आमचे आत्मे गाणिल्या आमचे आत्मे भुकेल्या जेजू तुका सेवच्या काळजान ओडत्रिगान
प्रार्थुया. बहुदयाळ बापा, जराळ तुझ्या साकरा याजकाच्या हातांतल्यान सासणे जिविताचें जेवण सबार पावटी तुझ्या भुरग्यांक मेळ्ळां. ह्या जेवणा पासून ताच्या याजकपणा तुका आमी आयच्या दिसा दिन वाचता आनी तेंच सासणीक जिवीत मायमेन तुका ताका बोगून दी म्हूण व्हडा बरवशान तुज्या लागीं मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आतां आमच्या बाबाक तरी श्रद्धांजली भेटयता फादर जे.बी. क्रास्ता. दयाकरन एक तिळसोनी आसा. फोटिको मुखार एक कार दवरलां KA 19 MA 3017. दयाकरन हें कार न्ही ती कशें फाटी दवरचें. ताच्या मुखार आसली गाडी एका याजकाची ताका अर्जंट वचोंक आसा म्हूण ताणें तिळशिलां. KA 19 MA 3017. मोगाच्यान मंगळूर दिवसच्या गोवळी बापाच्या, विगार जराल बापांच्या, चान्सलरांच्या आनी जमा जाल्ल्या सर्व याजकांच्या नांवी मनादीक बाप जराल पिंटो बापांक अर्पूंची श्रद्धांजली. आनी ताच्या कुटुंबादारांक, भावांक आनी भयण्यांक, तांच्या भुरग्यांक, दुखेस कुटुंबाच्या सोर सांद्यांक मागची बुजवणेची 2 उतरां. फादर जेरीचें आपोवणें. बोंदेल फिर्गजंत देवादीन सिल्वेस्टर पिंटो आनी देवादीन बेन्नी पिंटो हांच्या 6 जाणां भुरग्यां पैकी तो 6थो. ताचें जनन आनी प्राथमीक शिकाप बोंदेलांत 50 वर्सां पयलें मंगळूर शहरांत देव आपोवणी उणी जाल्ल्या वेळार शहरा लागींच बोंदेल फिर्गजंत ताच्या आपोवणें 1970 आनी 2 इसवेंत तो सेमिनरीक भरती जालो. 1980 आनी 2 इसवेंत 1982 तो एक याजक जालो. सांजो आमच्या वंजालांत 15व्या अध्यायान 13व्या वळींत आमकां वाचूंक मेळटा. आपल्या इश्टां पासत आपलो जीव दिवचे प्रास वर्तो मोग दुसरो ना. हें ताणें ताच्या सहायक विगार जावन फिर्गजेचो विगार जावन दिल्ल्या सभेंत आटापोवन आसा. ताचे मिसांव आनी सेवा क्रिस्ताचो याजक जावन 40 आनी 3 वर्सां सोमियाच्या शेतांत ताणें ताची सेवा दिल्या. 1982 तावन 1986 पर्यंत काश्या फिर्गजंत, देरेबेल फिर्गजंत, मोड बेळ्ळेंत आनी विटलांत 4 वर्सां सहायक विगार जावन युवा जाणां आनी भुरग्यां मदें क्रिस्ती शिक्षण शिकोवन लितुर्जीक संगीतांत सडीत ताका आसक्त आशिल्ल्यान हें संगीत भुरग्यांक आनी व्हडांक तो शिकयतलो आनी प्रत्येक जाण युवा जाणांक ताच्या सहायक विगाराच्या वेळार एक मेल फंक्त जालो. 1980 आनी 7 इसवेतावन 2012 पर्यंत पावुरांत, बेळवेंत, बासरूरांत, केरेकट्टे, पानीर, कोळूर, पेरुवाई, शंभुरांत आनी मारियाश्रमांत तो विगार जावन 25 वर्सांची विगाराची सेवा ताणें लोकांक दिल्या. DSCच्या मिसांव ठाणे आनी संस्थांनी म्हणजे फादर मुल्लर आस्पत्र देर्लकट्टे, सांत आंतोन आश्रयांत आनी पालिमारांत वस्ते याजक जावन ताणें सेवा दिल्या. तो लोकांच्या आनी दुर्बळांच्या गरजां पावलो म्हणलें ह्या जाग्यांनी तोच आमकां एक साक्ष. फादर जेरीची आत्मीक जिणी आनी गोवळीक मुखेलपण मीस भेटोवच्यांत आनी सरमाव सांगच्यांत जायती जागृतकाय तो काण घेतलो
दुसऱ्यांक फोनां करून विचारून प्रसंग दिवचे कशे कितें हाडिचे ह्या विशयांत तो विचारतलो आनी तयारी करतलो. क्रिस्ती शिक्षणाक आनी ल्हान क्रिस्तांव समुदायाची ताणें जतन घेतली. मागण्यांत आनी साक्रामेंताच्या आराधनाक फिरगजेंत तो सुखान आतरलो. तोवळच्या काळार पावुरांत तुळू भास शिकोवन तुळू भाशेन मीस भेटयतलो आनी तुळू भाशेन गायनां करतलो. तो बेळवेंत आसतना थंयसर आसलेल्या भुरग्यांक मार्गदर्शन दितलो आनी तो मंगळूर दिवसीच्या कृशी भुमी ताणें बरी करून सांबाळून व्हेल्ली होगलेक ताका फावो जाल्ली. ताचे वैयक्तीक गूण हो याजक बरें करून न्हेसतलो. नितळ सोबीत तरी ताचें जिवीत सादें आनी ताचें जिवीत सगळ्यांक आकर्शीत जाल्लें. एक फावटी आमी दोगी कुंदापूर वाराड्यांत सांगाता मिसां वावर करतल्या. अप्रूप लोकां मदें मनास्ताप जाल्ल्या वेळार सोंसणीकायेन समालोचन करून सादेपणान तो जियेल्लो आसा. कश्ट ताका सुकल्ले नात. ह्या कश्टा मदें निरास पिडा आयल्या वेळार धैर्यान सोंसतालो आनी तो सोंसणीकायेन जिवन ताचें जिवीत ताणें आखेर केलें. लितुर्जीक संगीतान ताका भोव अभिरूस. नवीं कांतारां हाडचीं, नवीं कांतारां शिकचीं आनी युवजनांक भुरग्यांक आयताराचें फिरगजें वचून शिकोवचें सेमिनरींतावनूच ताणें एक अभ्यास केल्लो आनी पोरपर्यंत जुजे भास घरांती मिसा वेळार कांतारां शिकोवची जबाबदारी ताणें घेतिल्ली. ताचो सॅक्रिफीस पावोर फिरगजेंत आनी बेळवे फिरगजेंत तोवळ जीएसचे मिसामटाणे म्हणून आमी आयकताल्या समजताल्या. त्या काळार आज आसले बरें सवलत्यो ह्या फिरगजेंत नातुल्ल्यो आनी त्या फिरगजांनी धैर्यान लोकां मदें एकसुरा रावून त्याग करून सॅक्रिफीस करून लोकांची सेवा तांणी केल्या. सांपावलून तिमोथीक बरयलेल्या पत्रांत दुसऱ्या पत्रांत 4थ्या अध्यायांत 7व्या वळीन सांगिल्लें आसा, हांव आतां म्हाका बाली कसो भेटोवचे स्थितीर पावलां. हांवें वेसो वेळ लागीं पावला. म्हजें झूज हांव बरें झुजलां. शेवट पर्यंत म्हजें दाव हांव धांवलां. म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळला आनी नितीवंतपणाचो मुकूट म्हाका तयार दवरलेलो आसा. ह्या चिंतपांनी ताचें जिवीत देवाक ताणें भेटयलेलें ताच्या निमाणे दिसांनी म्हणजे 2 हप्त्या पयलीं हांवें ताची भेट करूंक गेल्ल्या वेळार ताच्या तोंडार ह्यो संगती दिसून येतल्यो. निमाणी उतरां आदेश तुका जेरी पाद्रेबा. मारिया आश्रमांत विगार जावन आसल्या वेळार ताची भलायकी बरी ना जाली. देखून 2024 वर्सा 2023 ताणें भलायके खातीर राजा मागून सांज जुजे वास घरांत जियोवंक तो मुखार सरलो. हांगासर ताची भलायकी चडवणे जातलीच आनी आदल्या हप्त्यांत फादर मुल्लर आस्पत्रेंत ते दाखल जाले आनी तो ICUंत आशिल्लो आनी बुधवारा सकाळीं तो देवादेन जालो. माथेबाच्या 25व्या अध्यायांत 21व्या वळींत बरोवन अशें आसा, शाबास बऱ्या आनी पातयेणेच्या साकरा, चिल्लर संगतींनी तूं पातयेणी सोबून दाखयली. ये तुज्या दुनियाच्या संतोशान वांटेली जा. आज तो देवाच्या राजांत जिवोवंक मुखार गेला. दुखेस जाल्ल्या ताच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक, भावांक, भयण्यांक, वणयेक आनी तांच्या भुरग्यांक आनी ताच्या मोगाच्या भावां भयण्यांक, फिरगजगारांक दिवसीच्या गोळी बापाच्या नांवान
आज दोग गवळी बापां आसात. ह्या दोगी गवळी बापांच्या नांवान, विगार जनरलाच्या नांवान, चान्सलरांच्या नांवान तांकां आमी आदेवस म्हणटा. सांगाता आमी म्हणया, सस्न सो विशेव सर्वेस्परा ताका लाभय, निरंतर प्रकाश ताचेर पंकय, समानान तो विशेव घेवन दीत. आमेन. म्हज्या मोगाच्या बाप्पू पाद्र्याक मनादीक बाब जेराल्ड पिंटोच्या मोरणांतय दूख भोगच्या सर्व मोगाच्या न्हू. मनादीक बाब जेराल्ड पिंटोक 72 वर्सांचें जिविताचें देणें आनी 43 वर्सांचें याजकी जिवीत फावो केल्ल्या सर्वेस्परा देवाक हांव अर्गां दितां. आज मोरणाचे मीस भेटोवन मोरणाची रीत चलोवन व्हरचे मंगळूर दियेसेसीचे गवळी बाप अदीक मनादीक दोतोर पीटर पॉल सल्डाना तुमकां हांव आमच्या कुटुंबाच्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. म्हजो बाप्पू पाद्र्याप तवळ अस्वस्थ जावन आस्पत्रेंत आशिल्ल्या वेळार आमच्या गवळी बापांनी तवळ तांची भेट केल्या आनी जतन घेतल्या. गवळी बापानो, तुमचो आमी काळजांत तावन उपकार बावुरता. तांच्या याजकी जिणये वेळार तांकां मोग आनी सांगात दिल्ले आमचे निवृत्त गवळी बाप अदीक मनादीक दोतोर एलोशियस पावल डिसोजा तुमकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच तांकां सेमिनारी घेतिल्ले तवळचे गवळी बाप देवादीन बाजील सोस हांचो आमी उगडास काडटा आनी ससनाचो विशेव मागता. तशेंच विगार जेराल मोन्सिग्नोर मॅक्सिम नोरोन्ना बापानो तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. मिसा वेळार देवाचे उतार आमकां मोडून दिल्ल्या बाब जेरीचे सांगाती याजक मनादीक बाब अँटनी शेरा तुमकां आमचे प्रणाम. आज श्रद्धांजली अर्पिल्ल्या तांचे सांगाती मनादीक बाब जे क्रास्ता तुमकां आमी आभारी जावन आसाव आनी काळजांत तावन देव बरें करूं म्हणटा. भलायके निमती स्वयं निवृत्ती घेवन मनादीक बाब जेराल्ड पिंटो जेपू सांजुजेवास याजकाच्या वस्ते घरांत आशिल्ल्या वेळार थंयचे आदले मेलविचारक मनादीक बाब अनिल डिसोजा तशेंच आतांचे मेलविचारक मनादीक बाब ऑल्विन डिसोजा हांणी बाब जेरीक मोगान पळोवन तांची जतन घेतल्या. बाब अनिल आनी बाब ऑल्विन तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणून तुमचो आमी मनापूर्वकी उपकार बावुरता. तशेंच थंयच्या सर्व याजक बापांचो धार्मीक भयणींचो आनी सर्व सिब्बती वर्गांचो प्रत्येक जावन अखेर पर्यंत तांकां सांगात दिल्ल्या श्री सिल्वेस्टर तुमकां सर्वांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. बाब जेरीच्या माय फिर्गस बोंदेल फिर्गजेचे विगार मनादीक बाब अँड्रुलियो डिसोजा सहायक विगार मनादीक बाब विलियम डिसोजा आनी मनादीक बाब पीटर गोन्साल्वेस तुमचो काळजांतान उपकार बावुरता. तशेंच बोंदेल फिर्गस घरांक प्रत्येक जावन वाड्याच्या गुरकार प्रतिनिधी आनी सर्व वाड्या घरांक देव बरें करूं म्हणटा. ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेतिल्ल्या सर्व याजक बापांचो बाब जेरी पिंटोच्या सांगाती याजकांचो सर्व धार्मीक भयणींचो हांव भाऊ भयणींचो हांव उपकार बावुरता. बाब जेराल्ड पिंटोचेर मोग आनी अभिमान दवरून तांणी सेवा दिल्ल्या विविंगड फिर्गजे तावन हांगासर हजर जाल्ल्या सर्वांचो आमी आभार मानता आनी देव बरें करूं म्हणटा. फादर मुल्लस आस्पत्रेचे डिरेक्टर जावन आसच्या मनादीक बाब रिचर्ड कुवेलो तशेंच आस्पत्रेन सेवा दिवच्या इतर याजक बापांचो आनी चिकित्सा दिल्ल्या सर्व दाक्तेरांचो तशेंच नर्सिंग सिब्बंदीचो आमी उपकार बावुरता. मोर्ना विधीची सर्व मांडावळ केल्ल्या याजकांचो प्रत्येक जावन ह्या वलेन्सिया फिर्गजेचे विगार
मनादिक बाब रॉक डेसा तशेंच सहाय्यक विगार मनादिक बाब प्रदीप रॉड्रिगस मिसा वेळार मधुर गायन केल्ल्या गायन मंडळीचो आनी सहकार दिल्ल्या सर्व फिरगजगारांचो आमी उपकार मानता आनी देव बरें करूं म्हणटा. आज मिसाचें बलिदान आनी मोडणाची रीत लायव्ह स्ट्रिमींग आनी फोटोग्राफी करच्या कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर हांच्या डिरेक्टर बापांचो आनी डिवायन वर्ड TV हांचोय हांव उपकार बावडटां. फादर जेरीचे 7व्या दिसाचे मीस तांच्या माय फिरगज बोंदेला फिरगजेंत मार्च 31 तारीखेर सोमारा दिसा सकाळीं 8 वरांचेर दवरला. तांच्या कुटुंबा तर्फेन तुमकां सर्वांक मोगाचें आपोवणी दिता. सुमेस्तांक देव बरें करूं. मंगळूर दियेसीच्या बाबतीन हांव परत दुखेस्त कुटुंबाक बुजावण पटयतां आनी फादर जेरीच्या भावाक ताच्या हुनयेक भुरग्यांक आनी सकट कुटुंबादारांक तुमकां हांव परत सुम्याची बुजावण मागतां. फादर जेरीच्या दुवडेन सकटांची नांवां सांगलीं. हांवें म्हज्या पार्टीन सांगचें म्हणून बरोवन हाडलें. प्रत्येक जावन फादर ऑल्विन डिसोजा आनी पयलें फादर अनिल डिसोजा गार्डियन जावन सेवा दिल्ले आनी आज प्रसंग दिले फादर एंटनी शेरा. श्रद्धांजली भेटयले फादर JB क्रास्ता. ह्या फिरगजीचो विगार फादर रॉक डेस आनी सहाय्यक फादर प्रदीप रॉड्रिगस. सेवा दिल्लो श्रीमान सिल्वेस्टर तशेंच जुजेवास घरांत सेवा दिवच्या धार्मीक भयणींचो आनी हांगासर आसच्या गायन मंडळीचो वेदी सेवकांचो तुमा सुमेस्तांचो एकाच उतरान उपकार बावडटा. देव बरें करूं म्हणटा. सुमे देव तुमकां आशिर्वाद दिवं. मेल्ले कुडीक मातयेक लावचो कायदो बावार्थ्यांचे साली प्रमाणे पाळतना धन्य देवाक विश्वासान प्रार्थुया. ह्या आमच्या भावाचे याजक जेराल्ड पिंटोच्या आमी मातयेक लायता ती विनाशी कोड सरस्पर भक्तांच्या वर्गांत पुनर्जिवनपणांत अविनाशी करूं आनी तसोत्म भाग्यवंतांच्या जम्यान मेळो. अशें मरणाच्या जाळांतलो आनी पदकाच्या पासांतलो सुटोवन बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गोवळ्याच्या कांदार सासणीक रायाच्या परिवारान निरंतर वैभव आनी भाग्यवंतांचो संगत ताका फावो जावं. देवाच्या भाग्यवंतानो ताच्या दाराक येया. याजक भावाचो याजक जेरीचो आत्मो आमी तुज्या अधीन करता.
क्रिस्त ते मेल्ल्या सगळ्या बराबर निमाण्या दिसा क्रिस्त संगता पुनर्जीवन तो जातलो म्हूण तेर भरवशान आमी पातयेता. ह्या विनाशी जिवितांत तुज्या साकराक आमच्या याजक भावाक सबार देण्यानी तुवें भरलोय. अशें तुज्या उदार मोनाची आनी क्रिस्त ते भक्तांच्या एकवटाची दिन वाचता. सर्वेस्पर आमचें प्रार्थन तूं काकुळटीन मानून घे. तुज्या साकराक सर्गींची देणी सर्गींची दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारान आजून आसाव ती वावरत्यांच्या उतरांनी एकामेकाक बुजवण दिशी कर. अशें क्रिस्त सवय पावून तुज्या सांगाता आनी आमच्या भावा बराबर आमी सगळीं सदां काल जियो क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. नायिका पूण हें मोन पळोवन जाल्यार देगेन तुमी ह्या मोन पळोवन कुर्सा फाटल्यान पुरशावाक मेळा. थंयसर सिमिस्त्राचे गेटी लागीं ती कशें रावा पयले सैरी आनी याजाक येतले ताच्या उपरांत तुमी तांचो फाटलाव करचो. तुका वैकुंठान घेऊन वरू तुझ्या येण्या वेळी साक्षी तुका स्वागत करू आणि सगळीच्या जेरुसल्या शेरा वरून कमळाची सुवात आवेका देवाच्या घरून आवेका. ओवी कमळाची सुवात आवेका देवाच्या घरून आवेका. जशे भितर भुका जरी एक मेरू अक्रिगता तुका अनेकाई देवा. ओही कमळाची सुवात आवेका देवाच्या घरून आवेका. ओवी कमळाची सुवात आवेका देवाच्या घरून आवेका. तुझे ससे
तुझे सृष्टी देवा तुझे सृष्टी कुसांपुनी म्हाका गायान मुझे तुका तुझे सृष्टी देवा तुझे सृष्टी देवा तुझे Poi natri asta ishivashe suryo tari devta moche Sopnatus komaka tujhe srishti deva tujhe srishti deva tujhe
जरी कुडीनिके पुंगते उपकारता तरी पुनर्जीवनपणाचा गर्वस वाढयता ते आमचे प्रार्थना मानून घे या पोटान तुझ्या साकराक शांत विषय मेळो तूं आमचे पुनर्जीवनपणाने जिवीत ते ताका पुनर्जीवन करतस आमच्या बाबा जरी पुनर्जीवन करतस तुझ्या मुखामळाच्या उजवडान ससनाच्या प्रकाशा भोगूंक ताका फावय तुझी येता राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाचे आमेन. बाबा जेरी या जिवितांतलो आपणास अशें देवान आपयलें देखून मातयेची केली ताची कूड आमी मातयेक लायता पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जीवन जाल्लो क्रिस्त आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारकी अविनाशी करतलो देखून आमच्या भावाक सोमीच्यो दिन करुया सोमी आपल्या शांतीन ताका वेंगू आनी निमाण्या दिसा ताची कूड पुनर्जीवन करूं तुमच्या भावा पासत आमच्या सोमे जेजू क्रिस्ता लागीं मी मागया ताणें म्हणलें हांव पुनर्जीवनपणाने जिवीत म्हाका सत म्हणटा तो मरत जाल्यार जियेतलो आनी म्हजे ते जियेता आनी म्हाका सत म्हणटा तो ससनाक वचना. लाजराच्या पंडात तूं रडलोय सोम्या आमची दुकां पुसून काड मेल्ल्यांक जिवंत केली आमच्या भावाक याजक जरीक सासणीक जिवीत दी आपले पाप रडलेल्या चोराक सर्ग बसयलोय आमच्या भावाक तुझ्या राज्यांत घे आमच्या भावाक पवित्र स्नाना वरवीं नितळ केलोय आनी पवित्र तेलान ताचेर मोर मारली तुझ्या भगिवंताच्या जाम्यात ताका एकठांय आमच्या भावाक तुझ्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान पोसलोय ताका तुझ्या सगळीच्या जेवणान बसय आमच्या भावाच्या मरणा वरवीं आमी समेस्त दुखेस जाल्या भावाक ताचे बुजवणेन आनी साश्टीक जिविताच्या बरवशान जैर दी आमच्या सुम्यान आमकां शिकयल्ले ते मागणे सांगता म्हणया मेल्ल्या साकराची याजक जरीची कापूस कर आपल्या करण्याची शिक्षा ताका दिनाका तुझ्या शिकाळून ताका भाव आशिल्लें खऱ्या भावटान हांगा ताका भावटा ते एकवट आयलो तेच परी तुजे काकुलतीन सर्गी देवदूताच्या वरान ताका स्वागत म्हणो क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. देवा तूं भक्ती बरीत मागण्यांक कान दिताय आज आमी भक्ती निकोवच्या या तुझ्या साकरा चेरीक पिसलेल्या सांगता सर्गींच्या सुखांत वांटलो पळय क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ससनाचो विशय
अज्ञाताच्या स्वा